नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार बाबू कवळेकराक केलो कला अकादमीचो अध्यक्ष. वेगवेगळी खाती आनी महामंडळाचेर सरकारान केली 9 जाणांची नियुक्ती. दोनापावला दरोडो प्रकरणात 7 म्हयन्यांनी पणजे पुलिशेक मेळ्ळी लीड. पणजे पुलिशेन एकल्याक केले अटक. न्यायालयान सुनयल्या 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त. म्हजे घर येवजणेक विरोध करपी विरोधकूच वाडटात येवजणेचे अर्ज. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधकांक काडले उजरावन. भौशीक वाहतुकी खातीर वापरपी वाहनांक आतां GPS ट्रॅकर आनी आपतकालीन बटन बसोवप सक्तीचे. 30 नोव्हेंबर मेरेन दिल्या मुजत. वाहतूक खात्यान जारी केल्या अधिसुचोवणी. पोरसकडे आनी आशिकुशिकच्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी 7 जाणांक पेडणे पुलिशेन केली अटक. 2 जाण थळावे आनी 5 मजुरां आड नोंद केलो गुन्यांव. दिवचले बाजारात जाता बेशिस्त पार्किंग. वाहन चालक पाळिनात नेम. संबंधीत खात्यान लक्ष दिवन बेगोबेग सुटावो करचो पार्किंगेचो प्रश्न. व्यापाऱ्यांसयत दिवचलकारांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. वेगवेगळी खाती आनी महामंडळाचेर सरकारान आमदार आनी आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केला. कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक कला अकादमीचो अध्यक्ष केला. तशेंच संकल्प आमोणकराक साणपाणी जाल्यार केदार नायकाक पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष केला. वेगवेगळी सरकारी खाती आनी महामंडळांचेर सरकारान आमदार आनी आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला. आदलो कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक कायदो खात्याचो अध्यक्ष केला. आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांकां SC, OBC आनी वित्त महामंडळ दिला. दयानंद सोपटे कडेन बालभवनाचो कारभार दिला. तशेंच कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाजाक खादी ग्रामोद्योगाचो अध्यक्ष आनी सर्वानंद भगताक उपाध्यक्ष केला. तेच बराबर गोंय शिक्षणीक उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदार गोविंद पर्वतकार हांची नेमणूक केल्या. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां मंत्रीपद दिल्या उपरांत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हे दोगूय जाण मंत्रीपदाचे दावेदार आशिल्ले. मात ह्या दोगांकूय महामंडळाचेरूच निबायले काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. उरता प्रस्न रवी नायकाच्या मंत्रीपदाचो. रवी कडेन नागरी पुरवण आनी शेतकी ही 2 म्हत्वाची खाती आशिल्ली. आता हे मंत्रीपद कोणाक मेळटले काय ताचे कडेन लोकांची नदर लागून उरल्या. रवी नायकाच्या निमण्या संस्कारा वेळार ताचे मंत्रीपद चलो रितेशाक दिवचे म्हणून बहुजन समाज आनी मोगोपाचो सूर आशिल्लो. देखून भाजपा सरकार बहुजन समाज आनी युतीत वांटेकार आशिल्ल्या मोगोपाचें मत विचारांत घेवन रितेशाक थेट मंत्री करतले काय हेवूय पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दोनापावला दरोडो प्रकरणात 7 म्हयन्यांनी पणजे पुलिशेक लीड मेळ्ळी. ह्या प्रकरणात मूळचो UPचो पूण सद्याक कलांगूट राबितो करून आशिल्ल्या मोहम्मद अलीक पणजे पुलिशेन अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. गोंयभर गाजिल्ल्या दोनापावलाच्या हाय प्रोफायल दरोडा प्रकरणात पणजे पुलिशेन मोहम्मद उली ह्या दुबाविताक अटक केल्या. ताका कोर्टात हजर केले उपरांत कोर्टान ताका 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पुलिसांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोहम्मद मूळ UPचो पूण सद्याक तो कळंगूट रावतालो खंय. ह्या दरोडा प्रकरणात जो मुख्य दुबावीत आसा ताचे कडेन मोहम्मदाचो लागींचो संबंध आसा. देखून ह्या प्रकरणात मोहम्मदा कडल्यान महत्वाची म्हायती आनी पुरावे पुलिशेक मेळपाक शकतात. एप्रिलात दोनापावला नागाळी हिल्स वाठारांत 4 ते 5 चोरांनी धेंपो फामिलीच्या घराचेर दरोडो घाल्लो. मध्यान राती आर्मां घेवन आयिल्ल्या चोरांनी जयप्रकाश आनी पद्मिनी धेंपो ह्या दोगांकूय बेडाक बांदून तांच्या बंगल्यात चोरी केल्ली. बंगल्याच्या गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक मारपेट करून चोर भितर सरिल्ले. सकाळी घरकामाक येवपी बायल जेन्ना बंगल्यात आयली तेन्ना तिणें बेडार बांदून घाल्ल्या दोगांकूय सोडिल्ली आनी उपरांत हे विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्ली.
सध्या आमी आसात पणजे पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार 20 एप्रिलाक दोनापावला हांगासर एक दरोडो जाल्लो आनी हो दरोडो जो आसा तो धेंपो विस्ता हातून जाल्लो आनी ताचोच एक एक्यूज जो आसा तो पणजे पुलिसांनी आयज ताका धरला। आमी जर पळयलें जाल्यार 7 म्हयन्या उपरांत पुलिसांक एक एक्यूज मेळ्ळा आनी अशें म्हटलें वयता की ह्याच एक्यूजान तांकां सगळ्यांक म्हणजे हेल्प केलेली आनी ह्या एक्यूजाचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार मोहम्मद अली आनी हो उत्तर प्रदेशाचो आसा, मूळ रावपी उत्तर प्रदेशाचो आनी आतां सध्या तो कलंगूट हांगासर रावतालो अशी म्हायती आमकां मेळटा। जाल्यार हो जो एक्यूज आसा ताका JMFC ह्या कोर्टान ताका 5 दिसांची म्हणजे कस्टडी केलेली सुद्दां आमकां आतां आयकुपाक येता। जाल्यार पुलिसांची फुडली जी म्हणजे कारवाई आसा ती चालूच आसा आनी आयज ह्या एक्यूजाक धरपाक 7 म्हयन्या उपरांत धरपाक पुलिसांक यश आयिल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर। विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी विधानसभेत म्हजें घर येवजणेक विरोध केल्लो। आता हे विरोध करपीच म्हजें घर येवजणेच्या फॉर्माचें वांटप करतात अशी खर टिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। परवरे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जाचे वांटप कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्र्यान हे विधान केलें। मोडपाची तांकां पळयला आसतलें तुमी विधानसभेत कशा पद्दतीन विरोध करताले पळय न्ही तांकां घरां मोडपाची आसा। तांकां जाय जाल्यार सांगात जेंच्यांनी विरोध केलो अरे आमी सांगलें विधानसभेत आयका म्हजें म्हणून रातच्या 11 सांगले अरे म्हजें घर स्कीम आमी कित्याक हाडटा ते आयकात तरी म्हणून ना म्हणपा लागले, हाडपाचेच ना, हे बिल पास करपाचेच ना, आमकां पास करपाचेच नाका, कोणाच्या फोर्साचेर सांगताले। अरे विधानसभेत तेच्यांनी इतको विरोध केलो, थोड्यांनी तरी बिल पिल्ले आनी बिल उडोवपाक लागले। अरे निदान आयकून तरी घेत मागीर उलयात म्हणून सांगले आनी तेच येवन परत विधानसभेत न्ही तो भायर आमचो स्तंभ आहा पळय न्ही ताज्या भोंवती बसले। त्या पत्रकारांक विचारात तेस्ता कितल्यो आमकां गाळी खावल्या त्यो विचारात कोणा खातीर यो। अरे आमी लोकां खातीर जेंचें आमकां घर जें आसा पळय न्ही सामान्य मनशाचें आमचें घर, सामान्य गोंयकाराचें घर जेचें कोण तरी मोडपाचो ताचो भंय वो वयचो म्हणून म्हजें घर आनी निव्वळ कायदो करून हाडला। हे फावटी आमी पूर्णता कायदो केला। अरे सरकार जर एखादी बरी योजना हाडटा तुमकां जमलें नासत न्ही जाल्यार सरकार हाडटा, तुमी डिस्कस करा आसले असेंब्लीत। आमी सांगलेलें 1 वर न्ही आमी 2 वरां उलयता म्हणून, तुम्ही प्रत्येक विचारता त्या प्रश्नाचे उत्तर हांव दिता आनी हांवें कंटिन्युअसली सांगलेलें म्हाजी 2 वरां उलोवपाची तयारी आहा। रातचे 1 जाले सुद्दां आसत जाल्यार बिल पास करपा खातीर आमी डिस्कशन करुया म्हणून। थंय थोडे खूब हुशार लोक आहात तेंचे, ते अति हुशार आसलेले लोक आहात आनी मागीर म्हणटा आमी विरोध करूंक ना म्हणून। तेस्ता हांवें विचारलें विरोध करताले जाल्यार ना आमी विरोध करूंक ना म्हणटा। अरे सगळ्या लोकांनी पळयला तुमी विरोध केला तो, आतां उग्गी आहात थोडे जाण फॉर्मूय घेवन वांटूंक लागलेले आहात, तांकां कळ्ळां तुमच्या शिवाय आता पर्याय ना म्हणून। भौशीक वाहतुकी खातीर वापरपी वाहनांक आता GPS ट्रॅकर आणि आपत्कालीन बटन बसोवप सक्तीचें केला। वाहतूक खात्यान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। 30 नोव्हेंबरा पयलीं ह्यो दोनूय गजाली गाडयांनी आसपाक जाय। ह्यो दोनूय गजाली सापडल्यो ना जाल्यार कारवाय जातली। GPS ट्रॅकर आणि आपत्कालीन बटन बसयलो काय ना हाचे खातीर वाहतूक खात्याचे अधिकारी अचकीत गाडयांची तपासणी करपाक शकता। तशेंच गाडयांच्या फिटनेसा वेळार हे दोनूय गजाली सापडल्यो ना जाल्यार तांचेर कारवाय जातली। पब्लिकां खातीर जे सेवा दितात ज्यो गाडयो आसा तांचे खातीर एक आता म्हत्वाची नोटीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी इश्यू केलेली आसा। GPS ट्रॅकर आणि इमर्जन्सी बटन जो आसा तांच्यांनी 30 नोव्हेंबरा पयलीं बसून घेवपाची अशी नोटीस जी आसा ती जारी केल्या। ना जाल्यार तांच्यांनी जे फिटनेस आसा त्या वेळार किंवा सरप्राईज अशी म्हणजे चॅकअप जातले आणि तांकां फायन दितले अशी सुद्दां तांच्यांनी ह्या नोटिसीन सांगला। जाल्यार जे पब्लीक सर्वीस गाडयो आसा तांच्यांनी बेगिनातले बेगीन म्हणजे 30 नोव्हेंबराच्या पयलीं तांच्यांनी GPS ट्रॅकर आणि इमर्जन्सी बटन जो आसा तो फिट करून घेवची अशी नोटीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांच्यांनी इश्यू केल्या। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणेकारा सयत हांव वर्षा आश्वेकर। पोरसकडे आणि आशिक कुशिकच्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या प्रकरणात पेडणे पुलिशेन 7 जाणांक अटक केल्या। हातूंत 2 थळाव्यांचो जाल्यार 5 मजुरांचो आस्पाव आसा। 2 दिसां पयलीं न्हयबाग पेडण्या रेंव वेवसायाच्या वादांतल्यान फारपेट जाल्लो। हातूंत 2 जाण कामगार गंभीर जखमी जाल्ले। ह्या घडणुके उपरांत पुलीस एक्टीव जाल्ले आसात। दिवचल शारात दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग आणि येरादारीचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। हो प्रश्न कायमचो सुटावो जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या व्यापाऱ्यांसयत लोकांनी केल्या।
दिवचल शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर दिसान दीस येरादारीचो प्रश्न वाडत आसा. येरादारी पुलिसांचो येरादारीचें नियंत्रण हाडपा खातीर यत्न सुरूच आसा, मात वाहन चालक नेम पाळिनात अशें स्पश्ट दिसून येता. बाजारांत वचपी रस्त्याचेर तर सदांच येरादारीची कोयडी निर्माण जाता. कोर्टा कडल्यान बाजारांत वचपाक वाहनांक एंट्री आसा, मात ह्या रस्त्यान परत भायर येवपाक बंदी आसा. तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात. सायन बोर्डा कडेन आडनदर करतात. बँक ऑफ इंडिया सामकार तशेंच बाजार आनी ग्रावंडा कडेन तर बेशीस पार्किंगेचो प्रकार वाडिल्ले आसा. बाजारात ट्राफीक जाम जावपाचे प्रकार तर सदचेच जाल्यात अशें वेपारी आनी लोकांचें म्हणणें आसा. आज पळयत थंय अशें जाल्लें की ट्रॅफिकाचो सगळ्यांकूच त्रास जाल्लो आसा. आतां गाडयो ह्यो कितें आहा, लोकांनी हाडपाच्यो बाजारान अशें ना म्हणिना, हाडपाच्यो जरूर हाडपाच्यो, पूण त्यो वेवस्थीत पार्किंग करून दवरपाचें म्हजो एकूच लोकांक आग्रह आहा आनी विनंती आसा. कित्याक लोक अशे तरेन पार्किंग करून दवरता की ताचो बाकीच्या जनतेक ताचो त्रास जाता. बाजारान आयल्या उपरांत एक वेवस्थीत खंय तरी म्युच्युअली आमचें सांगपाचें म्हणल्यार पार्किंगाचे खूब हांगा सगळे बोर्ड मारलेले आसा. 2 व्हिलरा खातीर आसा, 4 व्हिलरा खातीर आसा. थंय वेवस्थीत दवरीत जाल्यार कोणाक त्रास जावंक शकना. दुसरी गोश्ट, ट्रॅफीक पोलिसूय आसा. ट्रॅफीक दिवचले ट्रॅफीक पोलीस भरपूर फोर्स आसा, पूण ताचो उपयोग आसा पळय ह्या कामा खातीर जावचो. ट्रॅफिकाची मेन जबाबदारी कितें आहा तर गाडयो वेवस्थीत लोकांक खातीर वचपा खातीर करून दवरपाचें, हो तांचो उद्देश आसा. ट्रॅफिकाचो मेन उद्देश की ट्रॅफीक हें आपले खंय तरी फायन मारप आनी हो न्ही तर ट्रॅफीक इतलें सुरळीत जावची हो मेन उद्देश आसा. आनी ताका लागून हांव ट्रॅफीक पुलिसाकूय हांव विनंती करता की ह्यो ज्यो तुमी गाडयो तुमी बेशिस्तपणान पळयतात ताचेर अंकुश हाडात, ताचेर तुमी कंट्रोल हाडात. तुमकां पावर आसा, तुमकां हें करपाक फायन मारपाक कितें करपाक, पूण फायन मारचे पयलीं तुमी लोकांक जे शिस्त ना ती मातशी शिस्त शिकयात. म्हणजे मेन म्हणजे हे ट्रॅफीक पोलीस हेंच्यांनी आरटीओ हेंच्यांनी सगळ्यांनी ते लक्ष दिवपाक जाय की लोक बेजबाबदार लायता. आपल्या पासून दुसऱ्या ते केन्ना विचारूच करिना. गाडी लायले चालले, फाटी फुडें सुद्दां दोन गाडी मेळना, पूण लायता आनी लायता चालले समजे जावन लोकांचो विचारूच तांकां करिना हें समजे जावन. न्ही थंय पुलीस रावंक जाय अशें दिसता तुमकां? हय, रावोंकूच जाय न्हू. जंक्शन जें आसा तें जंक्शन आहा, पण फुडें मातशें वचल्यार जंक्शन आहा. पुलिसो अत्यंत गरज आहा. हितून बऱ्या मनशांक हें भोगचें पडटा. जे अशे आदमेरी करपी लोक आसा हे आहा ते सगळींच ते आपले मनमानी कारभार करीत आसतात. न्ही आतां हे सायन बोर्ड्स आसा पळय ते कितें करचे अशें दिसता? ते सायन बोर्ड ते सारको लोकांक दिसता अशें रावंक जाय, काही कळत ना तुमचे. आनी दुसरी गोश्ट, जे लोक एडवर्टायज बोर्ड लायता हे लायता तितून सगळे आमचे सायन बोर्ड भितर विकतात. ते फंक्शन जाल्या परत लोकांक काडपाक जाय. हे हेंच्यांनी एक्शन घेवची न्हू. तुम्ही म्हणजे शांतराम इस्कॉलार पळयता ते सिग्नल सुद्दां कळना दिसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. फाटले कांय दिसा सावन सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून हणजूण आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या शेतांचें बरेंच लुकसाण जालां. वेगान व्हांवपी वाऱ्याक लागून भात आडवे पडले. शेतकऱ्यांनी लुकसाण भरपायची मागणी केल्या उपरांत सरकारी यंत्रणा कामाक लागली. बेरेसरा लुकसाण जाल्ल्या शेतांचे शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली आनी वेळार लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन दिलें. आमी शेत केल्ले बरे भाशेन सगळे बरें आसले. हो पावस येयलो आनी सगळे आमकां लुकसाण जालें. कित्याक बरे भाशेन हें करता पळय ते आमकां कितें जाता ते हें करून अशें आतां काडले, मिशीन हाडले नाल्यार आमचें काडटले. कित्याक मेवटा ते आपलो म्हणपाचो फायदो आनी हें तर कोणाक मेळना. आतां सरकारान कितें आमच्या सरकारान ते आमकां मदत करची. सगळे बरे भाशेन सगळ्या म्हाजेच न्हू सगळ्याचे तशेंच जाला, सगळ्याचे पडलेल्या तेणी येवन पळोवचें आनी सगळे बरे भाशेन वेवस्थीत काम करून घेवचें इतलेंच न्हू म्हाजें मागता म्हणे. कित्याक आमकां मदत करची. आमी शेत हें करता पळय एक हॉबी म्हणून फायद्याक न्हू. पयलींच शेतां हें नुकसाणान आसता. सदीत आमी पळयता खर्च आमकां सुटना आनी तरी आसतना तेतूनचें तितून करून आमी थंयच्या थंय तें आमचें बागयतात. पूण अंदू अशें जालां की पावसाच्या कॅलेमिटीक लागून की पावस चड पडलो आनी लुवपाक मातशी लेट जाली आनी आतां पळयशें जाल्यार तें शेत आडयें पडलें आनी तें कोट्याक हे तुमी पळयता सगळें कोंब येयला. कोंब येवन ताका परतें भात येयला. पूण तें शेत तें भात काडूनय कांय फायदो ना.
ते जेवपाक बी पडू लागतले. आतां कितें आसा तेतून देव जे आमकां कितें दिता तें आमी घेवपाचें. आतां गव्हर्मेंटा कडेन एकूच आसा की नुकसान भरपाई म्हणून कितें दिवची. गव्हर्मेंट कितें दितलो आनी कितें तें तेंचेर आसा. आमी सर्वे ऑलरेडी केल्लो आसा. जशी एप्लिकेशन्स आयला तशें आमी सर्वे केला. सो कामुर्ली, रेवोडा, पिर्णा ह्या सायडीचे जाल्ले आसा. त्याच बरोबर आमी वाडे सुकूर थंयसरलें केल्लें आसा. अंजुनाचे थोडे जे आसा ते थोडे ऑलरेडी कवर जाला. आयजूय थोडे आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी सांजचे आमी शिवोलीय करतली आनी उरलेले जे आसा ते फाल्यां सालिगांव, सांगोडा त्या सायडीची आसा ते आमी करपाचे आसा. सो ऑनगोईंग प्रोसेस चालू आसा की जशे एप्लिकेशन्स आयला थोड्यांक आमी एप्लिकेशन्स प्रोवायडूय केल्ले आसा. कित्याक आत्तां जे लॉस आसा तो रावंड अबावट 50-60% ऑलरेडी लोकांचें नुकसान जाल्लें आसा. थोड्यांची जी लो लायंग आसा थंय 100% लॉस आसा. बिकॉज तांकां भात कातरपाकूय मेळोंक ना आनी जेंचे कोणाचे भात आसा पडला तेंचे जर्मिनेट जाल्ले आसा, जर्मिनेशन जाल्लें आसा आनी ताका कॉम आयिल्लें आसा. सो तो लॉस बऱ्यापैकी आसा आनी एज डिक्लेअर्ड बाय द CM आमचे CM सरान जशें केलां की 40,000 पर हेक्टर. सो ते आमी जितके बेगीन जाता त्या प्रमाणे आमी करतले. इन्स्पेक्शन करून आमी केसीस हेड ऑफिसाक धाडटले आनी वील ट्राय टू मेक द फार्मर्स गीव सम रिलीफ. नावेली सोरो पिवन रस्त्यार धुमशणां घालपी एडबर्ग पेरेरा हल्लो प्रकरणा विशीं चर्चा करपा खातीर समाज वावरपी प्रतिमा कुतिनू सयत हेर समाज वावरपी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक मेळपाक गेल्ले. मात पुलीस अधीक्षक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी मडगांव पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. हल्लो प्रकरणात सामील आशिल्ल्या सगळ्या पुलीस कर्मचाऱ्यां आड खुनाचो यत्न म्हणून गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी प्रतिमा कुतिनून केल्या. आमकां PI सूरज सामंत ऑफ मडगांव टाउन पुलीस स्टेशन ताणें सांगलें की SP इज नॉट देर, दॅट ओनली गॉड नोज इट इज देर ऑर नॉट. बट हांव ताजे कडेन उलयलें आनी तितूंत हांवें ताका इतलेंच सांगलें वी हॅड कम टू क्वेश्चन सर्टन थिंग्स. आमचे इतलेच मुद्दे आशिल्ले. आमकां इतलेच खबर जाय आशिल्ली की इज इट रायट वेन समबडी इज इंटॉक्सिकेटेड ताका पांयांक बेड्यो घालपाच्यो. जाल्यार म्हाका पयलेच सांगलें प्रतिमा म्हजो हांव क्लियर करता. त्या दिसा आपूण ड्युटीर नाशिल्लो. एज अ कन्सर्न PI ऑफ मारगांव टाउन पुलीस आय वॉज नॉट देर. आय थिंक ही वॉज बिझी. आय थिंक FC गोवा मॅच कितें आशिल्ल्यो कितें हांव नाको ही वॉज बिझी. सो म्हणटा तो चार्ज वॉज गिवन टू निलेश शिरवयकर because he is the concerned PI. I told him fine. Then तुका मेळ्ळो काय म्हणलें रिपोर्ट बेड्यो घातिल्लो आपूण पळोवना म्हणटा तो. पण वी नो म्हणलें बेड्यो घातिल्लो आनी फाल्यां CCTV फुटेजाचेर म्हणलें मेळ्ळ्यार मागीर इट इज अ क्रायम. इट सिम्स ताणें बेड्यो बांदून नाशिल्ल्यो. हांवें तशें म्हणलां तशें फक्त ताका कित्याक बकरा केला ओन्ली वाय ही सस्पेंडेड. दुसरे कोण डॉग जाण आशिल्लो तितूंतल्यान खंय ताणें एकल्यान ताका बेड्यो घातल्यो. आनी मागीर हांवें सराक इतलें सांगलें सर तो म्हाका विचारता 3 जाण म्हणलें गेल्ले आंटीक मेळपाक ब्रायब घेवन तुमची मिस्टेक ना तो सेल्फ पडला जाल्यार ते कितें तो म्हणटा आपूण नाशिल्लो न्ही आपूण गेल्लो. आनी तूं ना सूरज सामंत इज नॉट देर इन दीस. बट देर वर सम 3 police ओनली लुसिया पेरेरा द आंट हू टोल्ड अस विल बी एबल टू टेल म्हणजे 3 लाखाची प्रायज दिली. आतां हांवें ताका सांगलां तो म्हाका सांगता CCTV फुटेज म्हाका पळोवपाक जाय म्हणलें. वी डिमांड आमी आयल्या पळय आमकां CCTV फुटेज दाखया. ही इज टेलिंग मी नो आय कॅनॉट शो द CCTV फुटेज बिकॉज FIR इज ऑलरेडी डन. FIR इज डन एंड इट इज सब जुडिस. जशें हांवें सांगलां अटेम्प्ट टू मर्डर जावपाकूच जाय बिकॉज एंड ऑफ द डे how is suffering you all see brain damage attempt to murder ek section lapa jai. There are 2 demands. One is arrest him first immediately. Second, we have to apply the attempt to murder case on him. I don't think heja वयर कितें हा इन्व्हेस्टिगेशन चर्चा करपाचें आनी उरोंक ना. आमी ताका सपोर्ट करिना. आमी ताका ज्या पद्दतीन मारला तेचो आमी निषेध करता. पण पयलीं खंय तरी इन्सिडंट जाला तेका लागून पुलिसांक जेन्ना ट्रेनिंग दितात न्हू तेन्ना पुलिसांक सगळे शिकयतात की लोकांक कशें हँडल करपाचें ते. असो मारपाची रीत न्हू. मारा रे ताका आयक रे पूण असो न्हू रे. म्हाका सांग तुमीच तेजी परिस्थिती जाणा मरे. तो हॉस्पिटलान खंयच्या परिस्थितीन आसा तो खंय तरी दोनूय सायड पळोवपा जाय. दोनूय सायड आमी दोनूय सायड मोरजी चोपडे आगरवाडा मुखेल रस्त्याचेर वीज खांब्याचेर व्हड प्रमाणात जायरातांचे होर्डिंग्स लायिल्ल्यान वाठाराची सोबीतकाय आनी सुरक्षेचेर धोको उप्राशिल्लो आसा. हे होर्डिंग लावपा खातीर संबंधिता कडल्यान परवानगी घेतला काय ना वा बेकायदेशीरपणान हे होर्डिंग्स लायला काय कितें ह्या विशींची सखोल तपासणी करपाची अशी मागणी थळाव्याने केल्या. आयज पळोवंक गेल्यार मोरजी गांवांत पळयता आमी सगळे कडेन लायटीच्या खांब्यांचेर मोठे मोठे होर्डिंग्स बोर्ड्स वगैरे काय काय हा ते लागलेले आसा आणि लोकांक हे त्रास विदाउट परमिशन हे बोर्ड जे आसा ते लायले गेले आणि परमिशन हांकां पंचायत दिता काय ना हे आमकां काय खबर ना. पूण अशे बोर्ड जे आसा ते जे लोकांक त्रास जाता त्रासदायक आसा अशे लोकांक गव्हर्मेंटा कडेन मागता सरकारा कडेन की अशा प्रकारचे किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन
हे बोर्ड जे आसा ते काढून लायटीच्या खांबा वयले बाकी तेंचे पर्सनल प्रॉपर्टीन तुम्ही लाया, पण जे लायटीच्या खांब्याचेर आसा आनी खंयचेर आसा जे लोकांक डिस्टर्बन्स जाता ते तुम्ही काढून उडोवचे. आयज आमी चोपडे हांगासर रस्त्याच्या वाठारांत आसात आनी हांगासर जर आपण नजर मारली तर आमकां दिसून येता की हांगासर जे लायटीचे खांबे आसात त्या खांब्याचेर व्हडा प्रमाणात वेगवेगळ्या हॉटेलाचे रिसॉर्टाचे बोर्ड लायल्ले दिसून येता. केन्ना खंयसर तरी जंगी पार्टी आसूं येत, संगीत रजनीची पार्टी आसूं येत, त्या विशयी फलक हांगासर वीज खांबाचेर लायल्ले दिसून येतात. काना कोपऱ्यात ठिकठिकाणी जे व्हडा प्रमाणात फलक लायतात ताचे सरकारान खरोखरच वीज खात्यान परमिशनां दिल्ली आसता काय कोणूय हाडून हांगासर बेश्टेच बोर्ड लायता हाची चवकशी करची. त्याच प्रमाणे जे थळावी सरपंच असतात, पंचायत असतात, त्यांनी पुढाकार घेऊन जे कोण बेकायदेशीर हांगासर जे फलक लायतात त्यांचेर कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. खासगी इव्हेंटांक लागून नुस्तेकारांक त्रास जावपाक दिवचे नात ह्यान फुडें जतनाय घेतले म्हणून नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान उतर दिले. कारंजळे दर्यावेळार पेंवपाच्या सर्ती वेळार जाल्ल्या कोफू सांवाच्या फाटभुंयेर मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयतालो. सर ते दिसा करंजले इश्यू जालो, म्हणजे जे नुस्तेमारी आहा तांकां कळनासतना इव्हेंट जालो. म्हाका खबर तांकां घेवंक जाय की नाका म्हणून तेंच्यांनी घेतला तें मेन्शन केला. पूण एज फार एज आमी हिस्ट्री सांगता तें पळय रापणकारां 50 वर्सां तेंच्या आज पंजाबांत आहा आनी प्रॅक्टिकली आहा सर्टन स्पॉट आहा पळय ते आहा. पूण प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी NOC घेवंक जाय आसलें, तेंच्यांनी घेवंक ना ती तेंची चूक. आनी एज फार एज आमचे डिपार्टमेंट इज कन्सर्न तेंच्यांनी घेवंक ना. सो हांवें आमच्या डिपार्टमेंट डायरेक्टरान परमिशन हें घेतलां म्हाका रिपोर्ट बी धाडला फुडें प्रिकॉशन्स घेतल्या. पूण सर फिशरीज डिपार्टमेंटाक सुद्दां कळीत करिनासतना दादागिरी सारकी. फिशरीज डिपार्टमेंटाक लागीं तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स तेजी घेवंकूच जाय. आनी आमचो ते एक्टिविटी चलता आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ फिशरमॅन आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमच्या डिपार्टमेंटाची आनी म्हाजी ती जबाबदारी तेंच्या बिजनस सगळ्या घेवपाक सोसायटीक आसता, कितले मेंबर तेंचे आसता आनी घेवन तेंच्या सिस्टमीन जाता एक्टिविटीज. सो आनी ते डायरेक्टली प्रोटेक्टेड. आतां आमी फुडें कितें करपाचें परत सर अशें जावंक जायना बीन म्हणून आतां सरकाराच्या नदरेन येयला. फर्स्ट टायम असलें जाना म्हणून. फोंड्या नगरपालिका वाठारांत जावपी रिव्हर फ्रंट गार्डन प्रकल्पाक सर्गेस्त रवी सीताराम नायक हांचे नांव दितले. तशेंच ह्या प्रकल्पाच्या सुवातेर सर्गेस्त रवी नायक हांचो पुतळो उबारतले अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली. बेरेस्तारा पालिकेच्या बसकेंत ह्या विशीं थाराव घेतिल्ल्याचे आनंद नायक हांणी सांगले. आजची जी स्पेशल मिटींग आज आमी आपयल्ली ती आदरांजली दिवपाक गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच आदले खासदार कृषी मंत्री रवी नायक सरांक. आनी आज आमी जे डिस्कशन केलां मेन 3 मुद्दे आमचे आशिल्ले. एक श्रद्धांजली व्हांवपाचो कार्यक्रम म्युनिसिपालिटीचो जवळ आशिल्लो तो जालो आमचो. ताजे उपरांत जो आमचो नियरली 5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट येता रिव्हर फ्रंट प्रोजेक्ट जो येता त्या प्रोजेक्टाक रवी सीताराम नायक अशें नांव दिवपाचें आज आमी थाराव घेतला. तेजे उपरांत तशेंच त्या प्रोजेक्टान नांव जालें आनी पुतळो जो आमी स्टॅच्यू आसचो म्हणून ठराव जो घेतला तो बी आमी हांगा रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट आहा न्ही थंयच आमी हो स्टॅच्यू बसयतले. आनी तिसरो जो आसा ठराव आशिल्लो तो जो पोर्ट्रेट सरांचो ह्या ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डींग आनी जी आमची न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जाल्या पळय न्ही ह्या दोनूय कडेन आमी तो फोटो ते पोर्ट्रेट रावपाचो तो बी आमी ठराव आज घेतलेलो आसा. हे 3 मुद्द्यां लागून आज स्पेशली मिटींग आमी आज. नैबाग फारपेट जाल्ल्या प्रकरणात आता वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड थळाव्या रेंव वेवसायिकांक आनी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनात हाडून तांची चवकशी केल्या. मात हाच्या फाटलो मास्टर माइंड अजून पुलिसांक सापडूंक ना. नैबाग पोरसकडे तेरेखोल न्हंयत ह्या वेवसायांतल्या 2 कामगारांचेर फारपेट जाल्ली. हातून बिहारचे 2 कामगार जखमी जाल्ले. हे फाटभुंयेर आता पेडणेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 50 परस चड रेंव वेवसायीक आनी कामगारांक पेडणे पुलीस स्टेशनात हाडून तांची चवकशी केल्या. आता पोरसकडे न्हंयबाग वारखंड मोपा उगवे आनी तोरशा ह्या वाठारांत बंदूक आशिल्ल्यांक आनी जांकां सरकारान परवाने दिल्ले आसात तांकां पेडणे पुलीस स्टेशनात बंदूक हाडून पुलिसांक सविस्तर म्हायती दिवपाचे आदेश दिल्यात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
प्रभाकर विश्राम परब मोठा आता हे करून तुम्ही हाडल्यात काल घटना घडली त्याच्या संदर्भात कितें तुमकां इन्क्वायरी बी आहा? नाक्यान फोन येयलो मातशे तुमचे नंबरा प्रमाणे हांगा गन आहा मातशे आमकां हांगा यो बरोबर म्हणून आमी आत्ता येयले आमकां खबर कांय ना. ओके एकूण गन तुमच्या वाड्यार आमच्या 2000 अशोक आनंद परवानी अच्छा सायबर आसा कोणते खबर ना. जस्ट तुमकां इन्क्वायरी खातीर आपयलें. तेंच्यांनी आपयलें पुलीस आत्ता येयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचले संकल्प गार्डन ह्या इमारतीची मेन गेट तोडताना एका दुबावित तरणाट्याक थळाव्यांनी रंगे हात धरलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावित तरणाटो गेट तोडपाचो यत्न करता आसतना ताका थळाव्यांनी पळयलो. उपरांत पुलिशेन कळीत केले उपरांत ताका पुलिशेच्या सुवाधीन केले. ही घडणूक बुधवारा सांजे घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल बाजारातले छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल इमारती फाटले वटेन आशिल्ले संकल्प गार्डन हे इमारतीत हो प्रकार घडलो. हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी काल सांजे एक परप्रांतीय दुबावित तरणाटो संकल्प गार्डन हे इमारतीच्या 3ऱ्या माळ्याचेर येवन थंय आशिल्ली मेन गेट तोडपाक लागलो. आवाज जातकीच थंय रावपी एका फ्लॅटान रावपी पिंटो नांवाचे बायलेन भायर येवन त्या तरणाट्याक हटकलो. मात आपूण बेश्टोच आयला अशें सांगून तो तरणाटो सकयल देंवलो. कांय वेळा उपरांत हो तरणाटो परत त्याच माळ्याचेर येवन तीच गेट तोडपाक लागलो. तेन्ना पिंटो नांवाची ही बायल भियाली आनी तिणें मजती खातीर बोवाळ केलो. तिचो बोवाळ आयकतकीच इमारतीच्या सकयल आशिल्ले दुकानदार आनी कांय लोक वयर धांवून गेले आनी तांच्यांनी ह्या दुबावित तरणाट्याक गेट तोडटाना रंगे हात धरलो. हे विशीं दिवचल पुलिशेक खबर दितकीच सुमार 40 मिनटां उपरांत दिवचल पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी ह्या दुबावित तरणाट्याक ताब्यांत घेतलो. हो दुबावित तरणाटो मूळ खंयसरलो ते अजून कळूंक ना आनी तो हे बिल्डिंगेंत चोरी करपाक काय आनी हेर कारणांक लागून आयिल्लो तें कळूंक ना. ते विशीं दिवचल पुलीस तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जेन्ना गेट तोडटाना ह्या दुबावित तरणाट्याक लोकांनी धरलो ताचे उपरांत कांय जाणांनी ताका मारपेट लेगीत केल्ल्याचें कळटा. दिवचल पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.